तुझे लागीं आयल्या येसुम्या राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या ओय मानी स्तुती तुका जावं सोदा तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या ओय मानी स्तुती तुका जावं सोदा ओय मानी स्तुती तुका जावं सोदा तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या हो सकाळचो वेळ तुझे मुखार आमी आयले तुका महिमा आनी स्तुती दिव तुझे मुखार साश्टांगी पडू तुझे लागीं आयल्या येसुम्या आख्खो दीस आमचो तुका समर्पण करूं तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुका दिनवासूं महिमा तुका दिवंक तुझे लागीं आयल्या येसुम्या हो नवो सकाळ तुवें आमकां दिलो नवी उर्बा तूं आमकां दिताय सगळ्या काळजान भुक्तीपणान आमची मान बागोवन तुका आमचो दोनी आमचो सोमी ह्या वेळार पोरनिपाट आनी नमस्कार आमी करता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका आमी करता सोदया तूंच आमचो धनी
आमचो राय, आमचो सोमी, पातकी आमी, पातकान रिगोडलेली रोचना तुजी, सगल्या बरेपणान रोचलेली, मोगान भेटयलेली रोचना तुजी, आपल्या स्वार्थाक लागून आमी पातकी जाल्या सोमी. आयचे दिसा किरीत भाशेन तुजे मुखार आमी येता, कित्याक हो नवो दीस आनीक एक आमकां सोयीक तूं दिताय. हो नवो दीस आनीक एक आमच्या जिवितान उमेद कशी आमकां तूं दिताय. सगळें बरेपण आसा तें ह्या संवसारान हे पृथ्वीर पळोवंक तूं आमकां सोयीक दिताय. ह्या सकाळी सगळी पृथ्वीची रोचना तुका दिनवासता. झाडां पेडां, वारो, दर्या, सुकणीं, सावजां, जनावरां आनी आमी मनशां, आमच्या उलोदीक सगळी पृथ्वी तुका वाखणटा सुम्या. तूं आमचो दोनी, तूं आमचो सोमी. कितले आमी दिनवाशी तुका आनीक एक दीस तूं आमकां दिताय देखून. हे दिसाक तुवें आमकां जागृत केली, आमचे दोळे उगडले, आमकां आयकूंक तांक दिली, आमकां पळोवंक नदर आमची दिली. आमचे सांदे सगळे बरे तरेन काम करतात देखून तुका आमचे दिनवास सुम्या. जायती आमची भावा भयणां रात्री आजो सकाळ पळोवंक ती पावली ना. जायती आमची बाबा भयणां सकाळच्या वेळार उठून कोश्टांक सांपडल्या. जायती आमची बाबा भयणां पिडेक सांपडल्या. जायती आमची बाबा भयणां आसरो घेवंक कोश्टवतात. रातचे वेळार जायती आमची बाबा भयणां कोश्टवल्या, निराशी जाल्या, भिवन कापेरो येवन आपलो जीव वाचोवंक हांगातूय जोडी मोडीशी पडल्या. आमकां तुवें सुरक्षीत सांबाळ्ळें सोम्या. दिनवास तुका, आर्गां तुका, महिमा तुका सोम्या. हे दिसा खातीरूच न्हय पूण आमचो अदीक तूं मोग करताय देखून तुका आमचे दिनवास. आमकां बोगोस म्हूण परतून एकदां मागता सोम्या. आयचो दीस अदीक आमी दुसऱ्याचेर चिंतून, आयचे दिसाक दुसऱ्या पासत अदीक आमी वावरूंक, आयचे दिसाक बऱ्यो करण्यो आमी करूंक, आयचे दिसाक सेवे चाकरेचें मौन आमी आपणावंक आमकां तूं शिकय सोम्या. त्योच वस्तू, तोच समुदाय, तीच परंपरा, तोच लोक, तीच मागणी, तीच उठ्ठा बसतना वाट आमकां तूं दिताय सोम्या. पूण हातूंत सगळ्यान नवेपण आसा, तुजो आशिर्वाद आसा म्हूण तूं आमकां दाखोवन करताय. दिनवास, आर्गां, महिमा तुका सोम्या. Subi sondo
आमची आर्गां व्हडल्या ताळ्यांत देवाक आमी उबारुया. आंकडेची न्हय, भिवची न्हय, पूण सुम्याक आमचो ताळो उबारून दिनवास दिवया. कृपा म्हाका मेवली तुज्या पांयाशी येवंक. Jesus, you have given a fresh breath of life, a new life. Father, I thank you for giving me this grace, for protecting me for all the years of my life, protecting my family, my children, my grandchildren. I also thank you, Lord Jesus, for taking care of all the people who are suffering today, different type of sicknesses, different type of problems in their life. But Jesus, you said in Matthew, come to me, all who are heavily burdened, I will give you rest. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पांयाशी येवन इतली उमेद दिसता, दुयेंस पेस्पिडा आमची पयस जाता. ही कृपा मोगाळा जेजू तूं आमकां दिताय, देखून तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Baba, तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाळा योगदा. 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 Decrease to Manipur beyond other states. Baba, तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाळा योगदा. Baba, तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाळा योगदा. I praise you and thank you, Heavenly Father, for blessing me abundantly, for blessing me with this new day, so that I can use my voice, my heart, my mind, my deeds to praise and glorify you. I thank you for all the blessings of the people around me, for my family, and for all that is happening around me. You bring me
praise you, Jesus. I love you, Jesus. तुझे जीव केला अपमान केला तरी असताना मोहान पूर्वे श्रद्धायन तू म्हाका करताय तुझे सोशी तू दिसा म्हाका जागे करताय म्हाका काय करता वापरता लगीन वाचून सगळी बापा तुका दिनवास आनी आर्गां ह्या दिसांनी जायतो पावस पडटा आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी जायतो हुंवार आयला लोक बेघर जाला पूण आमकां खेरीत भाशेन इतलो पावस पडटा आसतनाय जायत्या निसंटनांतलो सुम्या तुवें वाटयलाय जरूय हांगा थंय थोड्योश्यो वस्तू घडल्यात तरी आसतना कसल्याच व्हड उद्दिश्टांतली तुवें आमकां निवारल्या तें उद्दिश्ट आमचेर आजून येवंक दिवंक ना आमचें मन आमचें काळीज आमी तुज्या मना सारकें करूंक तुज्या काळजा सारकें करूंक आजून तूं आमकां सुयेक दिताय आमकां राखताय सांबाळटाय खेरीत भाशेन दुनिया आमी आमचें मन बदलूंक आजून निबोर मनाचीं जाल्या निबोर काळजाची जाल्या असल्या वेळारूय तूं आमचे चुरचुरे करताय तूं आमकां बक्षिताय तूं आमकां आनीक एक सोयेक दिताय देखून तुका आर्गान दिनवास बाबा तुका आर्गान दिता तुज्या मोगान कायम करता बाबा
दिनवासनेचो वेळ दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी आतां समर्पण करुया. देवाक आयच्या दिसा खरीत भाशेन आमी ताची फाटलावदारां म्हूण ह्याच बलिदानांत भाग घेता आसतना आमचें अर्पण करुया. मिसाची भेटेन उदीक आमकां करपाक मेळूंक जेसू आल्तारार येता तेन्ना सगळे आमचे कोश्ट, आमचे खोती, आमचे हुस्के, आमचे आटे विटे, आमचे दिनवास ताका आमी भेटोवया. आनी हे घेवन उदीक आपले कुडींत आमकां शक्ती दितलो ह्याच भरवशान ह्या बलिदानांत आतां आमी भाग घेवंक निमाणो जेजूचो खिरीत भाशेन आमकां हो आशिर्वाद आमी मागतना आमकां सुमया तुजे कृपेन बोल हो वेळ हो दत्ता आस तुवें आमकां दिलो देखून दिनवाशी मनान ताका आमी परतून एकदां दिमी घालून आमचो नमस्कार करुया आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जाय. जेसू काळीज तुझे आयदोन कृपेचे वारुय तुझी कृपा विद्या काळजांत म्हज्या Por caris moje, por caris moje, por tuja karza sarke. Shantulo, shantulo, landi kaiche. Por caris moje, por tuja karza sarke. Shantulo, shantulo, nandi kaiche. Jesus, caris tuझे आयदोन कृपेचे वारुय तुझी कृपा विद्या काळजांत म्हज्या. A5, page number 3, A5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो तुमकां जेजू बरोबर. आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून
जुवेन्सियो फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवाक दिन वाजता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता. फेर्नांडीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. खरीत भाशेन मागुया आमच्या मणिपूरच्या लोकां पासत आनी ह्या मणिपूरच्या स्टेटा पासत तांकां शांती मेळूंक, तांकां सगळ्या वायटांतली निवारूंक आनी तांचे मदीं जो राग पेटलेलो आसा तो राग निवय म्हूण आमी देवाक खरीत भाशेन उलो मारुया. मागुया आमच्या भारताच्या पार्लमेंटा पासत. पार्लमेंटान ह्या दिसांनी मनसून सेशन चालू आसा जाल्यार सारकें तें आनी बरें तें निर्णय तांणी घेवंक तांचे पासत खरीत भाशेन मागुया. भोव करून फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट एमेंडमेंट बील जें पार्लमेंटान घातलेलें आसा तें तांणी फाटीं घेवंक आनी आमची सगळीं रानां वनाचें जें आतां निसंटन जातलें ह्या बिला वरवीं तें तांणी समजून घेवंक खरीत भाशेन तांकां बळ आनी करपा मागुया. आमच्याय गोंयचे असेंब्ली पासत मागुया, आमच्या आमदारां पासत मागुया तांणी बरे ते निर्णय आमचे पासत घेवंक. आनी ह्यार सगळीं आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात, दुयेंत आसात, आमकां मागूंक लायलां आपणा पासत तांचे पासत मागुया. सगळ्यांक आमकां बरी भलायकेन सांबाळ म्हणून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जिवीत मेळचे पासत देव आमकां आपलें उतर आनी आपले नेम कायदे दिता. खरीत भाशेन 10 मानामेंत आमकां दिल्यात देखून देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आनी हे 10 मानामेंत आमी आमच्या जिवितांत पाडून देवाचें जिवीत आमी जोडूंक जायते पावटी फाटीं उरल्या, जायते पावटी हे कायदे आमी मोडल्यात आनी थोडे पावटी आमकां ते आसात म्हण पासून उगडास ना जाल्लो आसा. हे मिसाचे सुरवातेक सगळ्या आमच्या असल्या चुकींचेर भोव करून देवाच्या कायद्यांचेर आमी आड गेल्ल्यान देखून भोगसणे मागुया. हांव पातकी सकलदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांगपाक मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या भारतान ही परब भाग्यवंत आल्फोन्सा आमचे भारती, आमच्या भारतान असलीं जायतीं भाग्यवंतां आमकां मेळूंकूय आमी देवाक उलो मारुया. प्रार्थुया. भोव पवित्र देवा, नितोळ निर्मळ काळजांनी बिराड करूंक तुका संतोश भोगता म्हूण जेजू वरवीं तुवें आमकां सांगलें. भाग्यवंत आल्फोन्सा, तुजे आंकवारीचे विनोदीन पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितोळ निर्मळ कर आनी तातूंत तिकाण करून राव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्वर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या तिकाणांतलीं भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात. ओ वयर मोलबार ओ सोकला प्रितुमीचेर वो प्रितुमी पोंदल्या उदकांनी आसात ते कसलेच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात.
आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बोजो नाकात, कित्याक हांव सर्वेस्पोर प्रेमासाचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या तांय बापायचें गुन्यांवांक भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटवांक कास लायतां, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळतल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयतां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या नांवान सापसुबें घेतात ते मनशांक कास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतांदुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी तुमच्या चाकोरणींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराट घेतल्या विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो सर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसता तितलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, क्रोधवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटी गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची ओ ताच्या चाकराची ओ चाकोरणेची ओ ताच्या बैलाची ओ ताच्या गाडवाची ओ खंयचेच ताचे वस्तूंची आशा धरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. पुतून म्हणया. तुमचीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर सोर बरी, जिवाची गोठाय, सर्वाचेर नेम सदांच खरे, नेणटेची जाणवाय. जबाब. तुमचीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवल, दोल्यांचो उजवाड. जबाब. तुजीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. तुजीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस, मोबां परस पोल्यांतलें मौन बोन अदीक ते गोडवे. जबाब. तुजीं उतरां सुमया सासणाच्या जिविताची. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वोगतल्याची वपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर हुंपलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजान हुंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलें तें बी
उतर आयकता आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी ओपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्कायेची भूल उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर ओंपलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस, पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां देवाची आज्ञा आनी सगल्यो आमकां आज्ञा ज्यो दिल्यात त्यो जिवीत दिवचे पासत. आनी जेजून आमकां सांगलां ते भाशेन हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी हांव दिवंक आयलां. तर हे सुभापणी जिवीत आमकां जरी तर मेळटलें जाल्यार हे 10 मानमेंत आमकां दिल्ले आसात, ते पाळूंक आमकां शिकयल्ले आसात. ल्हान भुरगीं आसतना तावन आमी हे 10 मानमेंत शिकल्या. थोड्यांक कडेन आमकां ते बाय हार्ट कळटात, थोड्यांक आमकां आजून ते बाय हार्ट कळना, पूण हुंचे कायदे आहा ते आमी सगळीं जाणात. आनी हे देवाचे 10 मानमेंत जे आमच्या जिवितांत पाळपाक आमकां देव कुरपेर कुरपा दीत आसा, कित्याक आमी चुकता. हे मानमेंत पाळूंक आमी चुकता तेन्ना आमकां बोगसणेय देव दिता. हे सगळे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात ते देवाच्या मोगाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर आदारलेले आसात. कितें भाशेन देवाचो मोग आमी करता आनी पेल्याचो मोग आमी करता जाल्यार हे 10 मानमेंत आमकां बाय हार्ट करपाची गरज ना, ते आमच्यान पाळपाक जातात. पूण जेन्ना आमी आपल्यापणान भरता आनी आमकांच आमचेंच आमी चिंतूंक लागता तेन्ना हे कायदे आपले आपूण मोडत रावतात. आनी जायते पावटी आय डोंट नो, म्हाका खबर ना, असलें धरण भाव भयणीनो आमचें जाता. पातोक भितरल्यान तावन आमकां काबार करीत रावता आनी हाचो परिणाम आमी आमच्या जिवितांत पळयता. आनी सगळीं जीं पातकां आसात आयज, जशें आमकां हे पयल्या वाचपान निमणी आज्ञा आशा धरूं नये. आयज आमच्या काळजान कितली आशा, ह्या संवसाराची आशा, मनशांची आशा, गिरेस्कायेची आशा, नामनेची आनी पदवेची आशा. आनी हे आशेक लागून आयज आमचे भितर हें करप्शन इतलें वाडलेलें आसा तें आनी आमकां वायटशें आतां दिसना. जायते जाणांक आतां आमकां संवय जाल्ली आसा, ना सदांचें तें आनी बंद जावचें ना, तें काबार जावचें ना. वी हॅव टू लिव विथ इट. आनी ह्या असल्या करप्शनान आमी भितर सरून हे कायदे जे आमकां देवान दिल्ले आसात ते मोडीत रावता. हे कायदे मोडपाक जायत्या जाणांक ताळणी. फटिंगपणां आयज जायतीं वाडलेलीं आसात, कित्याक आशा वाडलेली आसा आनी ह्या भ्रश्टाचारान आमी भितर गुल्ल जाल्लीं आसा. आयज फटिंगपणां बरोबर तुजी फट जरी तर लिपोवपाक जाय जाल्यार जीव काडपाचे पासून आयज प्रकल्प जायते जाणांनी धरलेले आसात. सगळे पावटी जीव काडप म्हणल्यार फकत जिवेशी मारपूच न्हय, पूण घोडये कोणाची नांवां पिड्ड्यार करप, घोडये नाका जाल्लें उलोवप, दुखोवप एकामेकाक, वो कोणाची लायव्हलीहूड जी आसा, आमचे सादे मनीस आमी दिसा दिसपट्टें काम करून पोट भरता, ही लायव्हलीहूड मेळटा ती बंद करपाचे असले प्रकल्प घेवन जिविताचेर आड गेल्ले आसात. आयज आमी आमचे भोंवतणी जायते जी मेडसाण करता तातूंतल्यान आमकां दुयेंसां येतात आनी ह्या दुयेंसान आमी मरता. आमचें पातक आयज आमी आमची जी गार्बेज भायर उडयता आनी गार्बेज डिस्पोजल आमचो आसा तातूंतल्यान जी आमकां दुयेंसां येतात. आयज आमची जेवपाक खावपाची तरा जी आसा, लायफस्टायल आमची बदललेली आसा आनी जायते जाणांचें आमचें जेवण असलें जाल्लें आसा जें आमकां घोटाय दिना पूण आमची भलायकी पिड्ड्यार करता. खावप पिवप
तातूंतल्यान आमचें जिवीत जर तर पिड्ड्यार जाता तातूंतूय आमी जिविताचेर आड वेता. भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांचें खावून व दुसऱ्यांचें चोरून खाता तेन्ना ओनीत आयज वाडलेली आसा. आनी हे ओनितीचेर आमी जायते पावटी कडेन आमचो ताळो उबारता. हे ओनितीन जायतीं जाणां रडटात, तरी आसतना ओनीत करपी आसात ते निबोर मनाचे निबोर काळजाचे जावन ही ओनीत तशीच चालूच दवरीत आसा. आमचेय मदलीं जायतीं जाणां ही ओनीत चलता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचें पडलेलें ना. आनी जायते पावटी दुसऱ्यांक ओनीत घडटा आनी तातूंत आमकां फायदो आसा जाल्यार थोडीं जाणां आमी खुशाल पासून जाता. भाव भयणीनो, हातूंतल्यान आमचें भाग्योनपण गेलें. आनी हें भाग्योनपण आमकां जरी तर मेळटलें, हे देवाचे कायदे जरी तर आमी पाडूंक पावतले जाल्यार आमी आयज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. कसली जमीन आमी जावंक जाय, कितें आमी करूंक जाय, आमी घेवपाक जाय. वी हॅव टू बी रिसेप्टीव. देवाचें उतर आमकां दिल्लेंच आसा, देवाचे कायदे आमकां दिल्लेच आसात. पूण हे कायदे आनी हे नेम आनी देवाचें शिकवण आमी घेवपाक आमचें मन उक्तें जायना आनी काळीज उक्तें जायना जाल्यार चार भाशेची बियां पडपी जमणी आमचे देवा आमचे मुखार जेजून दवरल्यात. कसली जमीन आमी बेश्टें वाटेर रोडिल्ल्या भाशेन चलता म्हूण चलता, करता म्हूण करता, मिसाक वेता म्हूण वेता, देवाचें उतर वाचता म्हूण वाचता आनी त्या उपरांत कांयच ना. वो जायते पावटी आमी उर्बेन उमेदीन आमी सकाळीं मिसाक येता, उर्बेन आमी देवाचें उतर आयकता, आमच्या घरा लागीं वाचता, उर्बेन आमी आयज आमकां सोशल मिडियाचेर जायतीं टिचिंग्स मेळटात तीं आमी पळयता. त्या उपरांत कितें जायते पावटी कडेन तें सुकलां आमचे भितर पाळना. तें देवाचें उतर इतलें बरें आसतनाय तातूंत आमी रीग घेवंक ना. ओ हें देवाच्या उतरान आमचे भितर रीग घेवंक आमी दिवंक ना. कित्याक तिसरे भाशेचे जमणी भाशेनूय आमी जाता. ह्या संवसाराच्यो दास्ती, ह्या संवसाराची भिरांत दुबाव, वो आमकां त्रास कोश्ट पडटात, आमचेर दुयेंस येता, वो आमकां कितेंय वायट जाता तेन्ना हें देवाच्या उतराक आनीक चिड्डून दवरलां काय. तरी आसतना भाव भयणीनो, आमचे मदें ही चवथे भाशेची जमीणूय आसा. जायतीं जाणां आमी देवाच्या उतराक आमच्यान जाता ते भाशेन, थोडीं जाणां ओगेपणान, थोडीं जाणां दुसऱ्या मुखार ह्या उतराक फळ दितात. सगल्यांच्यान घडये आमच्यान एकूच भाशेन दिवंक जायना आनी सगल्यांच्यान आमचें जायतें दिवंकूय जायना. पूण इल्लें इल्लें पासून आमी जें कितें करता तें आमकां गरजेचें. ल्हान वस्त पासून एक बरी वस्त आमी करता ती गरजेची. आनी ह्या पासत निमण्यो 3 कॅटेगरीज केल्यो. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. तिनूय गरजेच्यो, तिनूय बऱ्यो. तर आमच्या जिवितान आमी बरें पीक दिवं, देवाचें उतर आयकून, देवाच्यो आज्ञा पाडून आमच्या जिविताचे निर्णय आमी दिसाच्या दिसा घेवंक आमकां करपा मागुया. हे मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर भाव भयणीनो आमचें जिवीत उबारुया. आनी आमकां ज्यो आडकोडी आसात, कोश्ट आसात, ह्या संवसाराची जी आमकां धास्ती आसा, ताळण्यो आसात, त्योय ह्या आल्ताराचेर आमी ह्या आयचे भेटवणेन उबारुया. आनी आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाची जावंक, पवित्र जावंक कृपा फावो कर म्हूण मागुया. आयज आमच्या देसान जेन्ना बाग्योंत आल्फोन्साची ताचो आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास करता आसतना आमकांय जण एकल्याक देवाचो पाटलाव लागशिल्ल्यान करूंक आदार मागुया. आंकवारपण तिणें घेतलें आनी देवाचो पाटलाव करता आसतना कोश्ट त्रास जे तिका पडले, जावं आपले कुडीचे वाटेन, जावं दुसऱ्यांच्या उतरां वाटेन, आनी जे भाशेन तिचे सगळे वागणुक्यो जाल्यात वेगवेगळ्यो, ह्या सगळ्यान थीर रावली आनी आपल्या जिवितान हे पवित्रपणाचें फळ दिलें. तर आमकांय हीच कृपा आमी मागुया आनी हे भेटवणेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत बापाक उबारुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14.
Jesus Jerusalem kadinasta. Tuža udarpran tom kanirpana. Salve Jerusalem kadinasta. Tuža udarpran tom kanirpana. Dak म्हज्या भाव भयणीनुय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत हें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आपच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवया. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आल्फोन्सा, तुजे बागयोंत आंकवारीच्या मोगान भरलेल्या जिविता पासत तुका आर्गां दिवन खालतेपणी ही निश्कळूंक बोली आमी तुका भेटयता आनी आमचीं काळजां कोतकोतीत मोगान पेटोय म्हूण मागता. हे परी तुजे भोगतिणीची देख घेवन आमचें जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार सदां उक्तें म्हूण ओळखून सगळ्या आमच्या कुरण्याची तुका मानता तसली भेटवणी करूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बराचो सर्वेस्पर तूं सोडून संवसार भरला तुज्या वैभवान तुका सर्वेस्पराचे नांवी आतां ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या
मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आल्फोन्सा आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमचो देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आपल्यो आज्ञा तो आमकां शिकयता. ह्यो आज्ञा पाडून आमी सुभान जिवीत जडूंक आमकां आपयल्या. तर हेंच जिवीत आमचें करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
शाणे आंकवारीन उत्तम वांटो आपणाक वेंचून काडलो आनी तिचे लागचो कोणूच तो काडून व्हरचो ना. प्रार्थुया. भो कोनवाळ्या देवा, भाग्यवंत आल्फोन्साचो संतोसान आमी आज उगडास केला आनी सर्गीच्या जेवणान वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं पातकाचे बोगसणे, कुडीची भलायकी आनी ओतम्याची गोटाय ह्या संवसारांत आमकां दिवं. सर्गीचे मोहिमेक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20.